उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानानांतलो भायर सरलो आनी सगळी आपली गिरेस्तकाय घेवन बेर्शेबाक गेलो. थंय ताणें इजाका आपल्या बापायच्या देवाक योद्न भेटयलें. रातच्या एका दर्शनांत देव इस्रायला कडेन उलयलो, जाकोब जाकोब. ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव देव तुज्या बापायचो देव. इजिप्तांत वचूंक भिवू नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. तुजे बाराबर हांवूच इजिप्ताक वेतलो. हांवूच तुका परतून हाडटलो आनी झुजेचे हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोब बेर्शेबांतलो भायर सरलो. फारोवान तांकां व्हरूंक धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी जाकोबाक, आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्यां बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेलीं. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी कानान देसांत पुंजायलोली ती गिरेस्तकाय घेवन जाकोब आनी ताचे सगळे कुटूंब इजिप्ताक गेलीं. आपले पूत आनी नातू, आपल्यो धुवो आनी नाती एकाच उतरान सगळें आपलें कुटूंब ताणें आपणा बरोबर इजिप्ताक व्हेलीं. गोशीन गांवांत झुजेक मेळूंक इस्रायलान आदी फुडेंच जुडाक धाडलो. ती गोशीन गांवांत पावतोच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायलाक, आपल्या बापायक मेळूंक गेलो. तो दिश्टी पडना फुडें आपले हात ताच्या गळ्यार घालून ताच्या भुजार तो जायतो वेळ रडलो. इस्रायलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पळयलो आनी तूं जिवो आसाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देश भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताका सासणाचे दायज फावो जातलें. संकोश्टाच्या वेळार ते गाबरचे नात. दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बरें करण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येता म्हूण तो तांकां निफारता. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवूण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Sorvesporak, 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 स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोत तुमच्या मनांत हाडटलो.
Sorvismorak, 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 sorvismorak. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपले सिसांक म्हणलें, आयकात, ल्हानग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां पोरी चतूर, तोरी पारव्यां पोरी सादे जायात. मनशां ताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाळ्या सोरशीं तांचे उण बावाटाचे फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमचे बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवीशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूण धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडून लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान थीर रावत तोच थारोन जोडटलो. एका नोंगरांत तुमकां धुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोंगरांत पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोंगरां तुमी भोंवून सोमचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देव आमकां कळयतलो. नियाळाक आदार. एका खेड्या गांवांत शिक्षण खास म्हत्वाचें नासलें. हें पळोवन आना नांवाच्या एक कातोलीक शिक्षक भुरग्यांक शिक्षण दिवंक फुडें सरता. तशेंच ताचे बरोबर तांकां जेजूची शिकवण दिवन ते बरी खबर पुरगोडटा. असल्या वेळार गांवचे कांय लोक तिचेर बोगलांटां घालतात आनी ते जबरदस्तीन कातोलीक धर्म पुरगोडटा म्हणटात. आना खूब भियेता आनी ह्या वेळार तिका जेजूच्या उतरांचो उगडास येता. देव तुमकां सगळें कळयतलो. बोळान बरोवन आना निराशी जाल्ल्या लोकांक मोगान समजावून सांगता. दर एका मनशान बरी खबर सोत आनी बरवोसो समजून घेवंक कायदो आसा. खालतिकायेन बोल्लोले समजूणी दिवपा सारके तिचे जबाब पळोवन दुस्मान आपलें मन बदलता आनी सोकास बरी खबर आयकूंक फुडें सरता. आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत जावं कामा जाग्यार, शाळेंत वा घरांत जायतीं उणीत बोगलांटां आनी हेर प्रश्न आमकां सोंसचे पडटा. पूण असल्या वेळार आमी धिरान बरोवन जेजूचेर पातयेवंक भोव गरज आसा. जे परी जेजून शिसांक आस्वासन दिलें, आयज तेच आस्वासन आमकां जेजू दिता. कसलीय परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता आसतलो ही खात्री आमकां भासायता. तर आयज आमच्या जिवितांत आमी भिरांत पयस धरून काळजीदारपणान जिवंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक भिरांत आनी लॉज दिसता तेन्ना जेजूचें बळ आनी गोठाय घेवन पुरगोटूंक वावुरया.